तशेंच आमच्या वांगडा तशे खूब जाण अशे येवपाक तयार आहात. पूण आतां सद्याक कितें हांगा चल्लां पेडण्यान तेका सगळ्यांक आतां जे हांगा घडटा पेडण्यान ते पळोवन लोक सद्या ह्या स्थानीक आमदाराचेर सारके विटलेले आहात. तेका लागून हेज्या फुडें खुबशे BJPचे तशेंच काँग्रेसचे सगळ्या पार्टीचे आमच्या वांगडा येवपाक तयार आहात आनी येतले बी. भाऊसाहेब बांदोडकरांचो पक्ष आसा. भाऊसाहेब बांदोडकरांचे पक्षाचे जे कार्य फुडें व्हरपाक आमचे जे मोगोचे नेते सुशील ढवळीकर आनी तेंचे भाव अध्यक्ष जे आसात दीपक ढवळीकर यांचे खूब प्रयत्न चालू आसात हो पक्ष सत्तेर हाडपाक आनी हो हेचे फुडें सत्तेर येतलो ते बद्दल मातूय शंका ना. आनी तेंच्या जे कार्य फुडें व्हरपाचें आसा तेका संपूर्ण गोंयान आमचे जे मोगोचे कार्यकर्ते आमचे शेतकरी बंधू तेका पाठिंबा दितात आमी दिवपाक जाय आनी हेचे फुडें आमी दितले. हांव फाटीं ज्या वक्तार शंभू मानेकार फर्स्ट टायम धारगळीत निवडून येयलो तेन्ना पासून तो आजून पर्यंत काँग्रेस पक्षाक काम करी आसलो आनी प्रत्येक फावटीक हांवें बाबू आजगांवकाराक काम केलें. पूण प्रत्येक फावटीक बाबू आजगांवकाराक ज्या वक्तार काम केलें तेन्ना प्रत्येक फावटीक तेणी म्हाका धोको दिल्लो आसा. आनी बाबू आजगांवकाराक तुमकां खबर आसता कॉर्नर मिटींग ज्या वक्तार चलताल्यो त्या प्रत्येक कॉर्नर मिटींगेक सांगतालो अशें पट करून पळय हांव निवडून येयल्यार हर एक भुरग्याक नोकरी दितलो. आनी जे वक्तार मालपे ऑफिसान जे वक्तार मतदान जालें आनी 5 जे वक्तार आमी थंयसर हे व्हेरीफाय करपाक येयले कितली मतां पडटली अशी करपाक विचारपाक येयले त्या सगळे परशुराम कोटकार खुबशे कार्यकर्ते आसले जाल्यार हो भावनिराश जाल्ल्या सारको म्हणटा ना हांव हर एक भुरग्याक नोकरी दिवंक शकना. अरे तूं एक म्हयनो लोकांक सांगता नोकरी दिता आनी आतांच सांगता मतदान मतपेटयो हितून पावकूच ना. मतदान केंद्राचे बुथाचेरूच आसा तेका खबर आसा न्हू मतां एकदां पडली आतां काय कोण करूं शकना. आनी व्यासपीठार म्हणपाक लागलो ना म्हणपाक लागलो आपल्या सगळं आमचे कोटकार आसा म्हणजे काकासाहेब देशमुख हे विधानसभा घडयले आमचे मुंबयचे नेते सगळे तुमी खूब कार्यकर्ते आसले तर त्यांच्या म्हणून म्हणटा म्हाका म्हणटा जितान म्हणटा निवडून हाडलो म्हणटा. अरे आमच्या बाकीच्यांची नांवां घे आमी एक ताजे फर्स्ट मेंबर आमचे घेवं नाका आनी आतां जिताच्या नांवान शंको फुटता. एक धडाडीचो कार्यकर्तो आवेदीन बाब त्याचे मी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षात आम्ही स्वागत करता कारण ते धडाडीचे असे माजी आपले पंच धडाडीचे कार्यकर्ते त्यांनी बराच असा धारगळीत आपल्या वार्डात काम केल्लो आसा. तेका आजच्या ह्या प्रसंगी मी त्याला सुयश चिंतेचा आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो ह्या आवेदनाक लागून आनी आमचो विजय निश्चित झालो आसा.